Seguo con grande preoccupazione la situazione in Afghanistan e partecipo alla sofferenza di quanti piangono per le persone che hanno perso la vita negli attacchi suicidi avvenuti giovedì scorso e di coloro che cercano aiuto e protezione. Affido alla misericordia di Dio Onnipotente i defunti. Ringrazio chi si sta adoperando per aiutare quella popolazione così provata, in particolare le donne e i bambini. Chiedo a tutti di continuare ad assistere i bisognosi e a pregare perché il dialogo e la solidarietà portino a stabilire una convivenza pacifica e fraterna e offrano speranza per il futuro del Paese. In momenti storici come questo non possiamo rimanere indifferenti. La storia della Chiesa ci lo insegna. Come cristiani, questa situazione ci impegna. Per questo rivolgo un appello a tutti a intensificare la preghiera e a praticare il digiuno. Preghiera, digiuno, preghiera e penitenza. Questo è il momento di farlo. Sto parlando sul serio. Intensificare la preghiera e a praticare il digiuno, chiedendo al Signore misericordia e perdono. देवाचे विनी सोरी हावेता 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 कुशाkai sontos makati tonya हावेता 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 देवाशी विश्वास करून हावेता हावेता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता कालच्या दिसा सोंपून गेल्ली मारिया तेओदोरा रेस हिच्या ओतम्या पासत तिका देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया आनी तिच्या घोराब्याक फावो ती बुजवण म्हूण मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात प्रिया सोजा
आनी एशबल फेर्नांडीस तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. कितें भाशेन आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया फादर जोसेफ सिल्वा, फादर मारियो नोरोना आनी फादर जो रॉड्रिगीस, फादर जो पाद्विगार ग्रेस चर्च मारगांव आनी ताचे बरोबर ताचे दोगूय जाण याज्ञीक भाव जे कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्ले आसात तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया फादर टोनी रिबेलो हो फातोड्डाचो गांवांत आतां सद्याक क्रायस्ट टावन बोत्सवाना हांगासर बिस्प म्हूण ताका नेमला. फाल्यांच्या दिसाक ताचें एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन जातलें. कितें भाशेन ताचे पासत मागुया ही पवित्र सभा फुडें व्हरूंक हे आमच्या गोंयकार भावाक फावो तितली कृपा आनी बळ दी म्हूण ताचे पासत आमी हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमचे मदें जायते नवेपण दिसाच्या दिसाक येयत आसा. आमच्या भावार्थान केरीत भाशेन जें नवेपण येता बो करून आमच्यो चाली रिती पाळपाचे बाबतींत तें स्विकार करूंक आयज आमकां उलो. तर जेजूक अणभवून आमी स्विकारतलें काळीज घेवंक आयचो विशय आमकां उलो करता. पूण जायते पावटी जें कितें नवें येता बरें येता तें आमी स्विकार करूंक निबोर मनाचीं जाल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरे सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे पुर्जेक बऱ्याक पडटा तें सगलें तूं तिका कोनवाळेन दिताय आनी मोगान तिका चलोवन व्हरताय. भाग्योन ग्रेगोर श्रेश्ठ गवळ्याचे विनवणेन तुवें नेमलोल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळूंक तुजो जाणवायेचो आत्मो दी. हे परी तिचे क्रिस्ती जिणेचें सुदारप पळोवन आमकां सदांकाल संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. भाग्योन पावलून कॉलस्कारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्त दिसोना त्या देवाचो रूपकार आनी आख्खे रोजनेचो मालगडो. ताचे वरवीं स्वर्गार आनी संवसारान सगल्यो वस्तू रचून आयल्यात, दिसत्यात त्यो आनी दिसोनात त्यो. सिंहासनार बसपी, राज चलोवपी, ओदिपोती ओ अधिकारी आसा तें सगलें ताचेच वरवीं आनी ताचेच खातीर रचलां. सगलें रोजचे आदीं तो आसा आनी तोच सगलें एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचें मस्तक. तो ओरोम देखून सोगटां पयलो जावचे खातीर मेलोल्या मदलो मालगडो कसो तो पुनर्जिवंत जालो. कारण ताचे सोवें सगली सोपुर्णाय आसची म्हूण देवाक मानलें आनी ताचेच उद्देशीं
ताणें कुर्सार विखरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गा वेल्या आनी संवसारांतल्या सगल्या रोचनांक आपणा लागीं संधान करूंक एकवटूंक हीच देवाची खोशी जाली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जाबाप सोड गितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. आमचो जाबाप सोड गितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात आनंदान ताची भक्ती करात. सोड गितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. आमचो जाबाप सोड गितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येत तर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. आमचो जाबाप सोड गितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. तो गवळी आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक ताची पोरजा. आमचो जाबाप सोड गितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. ताचे दारवंटे काडून येयात ताच्या मंदिरान भितर सोरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात सगलीं बरोबर गायात नोमान. आमचो जाबाप सोड गितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. आमचो जाबाप सोड गितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा स्वामी. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी जेजूक म्हणलें, जुवांवांचे शीस आनी तशेंच फारिसेवांचे भोंवन भोंवन उपास आनी मागणी करतात, पूण तुजे शीस खावन पिवन आसात तें कशें? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावूं येत? न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतूच ते उपास करतले. अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरन्या आंगवस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगवस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगवस्त्र पिंजलें तें पिंजलें, त्या भायर ताचो काडलेलो कुडको पोरन्या आंगवस्त्राक सरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोरन्या बुरल्यांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुरलीं फोडून उडयतलो आनी ओतोन वेतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी भरूंक जाय.
आनी पोरनो सोरो पिवन आयिल्ल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोरनो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आमची कोंकणींतल्यान ही वपार आमी आयकुल्याच आसतली. तेंपा परमणे माथ्याक कुरपणे. म्हणजे जसो जसो वेळ येता, काळ बदलता, तशें तशें आमची जिविताची चालूय बदलता. तेंपा परमणे माथ्याक कुरपणे. बदल जेन्ना घडटा, चेंज जेन्ना घडटा, तेन्ना ती स्विकारूंक, ती मानून घेवंक आडखडी जायत्यो आसात. आमच्याय जिवितान आमकांय घडये जायतें असलें भोगलां. भोव करून आमच्या भावार्थाचे बाबतीन म्हणटा तेन्ना आमचो भावार्थ पाळपाच्यो ज्यो चाली रिती आसात ते बाबतीन. आदल्यो ज्यो रिती आसात, आदल्यो परंपरा आसात, त्यो जायते फावटी कित्याक केल्ल्यो, कश्यो केल्ल्यो हाचो अर्थ सांडलेलो आसा. आनी त्यो बदलूंक जरी तर कोणें प्रयत्न करीत जाल्यार रोखडीच आडखडी येता. थोड्यांक समजायल्या उपरांत ते समजतात, थोडे कितलेंय समजायल्यार तें मानून घेवंक तयार ना. निबोर मनाचे, निबोर काळजाचे जातात. आपणाच्यो त्योच वस्तू घेवन बसूंक सोदतात. आयचो विशय करीत भाशेन जेजूक अणभवून आमी स्विकारतलें काळीज आपणावंक आमकां आपयता. स्विकारतलें काळीज म्हणजे कितें? स्विकारतलें काळीज म्हणल्यार द हार्ट दॅट रिसिव्स. आयज आमी स्विकारपाचें जायतें आसा. भोव करून बदल, द चेंज. ही चेंज घडये आमच्या खासगी जिविताची, ही चेंज हो बदल घडये आमच्या समाजाचो, हो बदल घडये आमचो संवसार आयज कशे भाशेन चलता, संवसाराचें राजकारण कशें चलता, संवसाराची इकॉनॉमी कशी चलता, संवसाराची दिश्ट जी आसा, विजन जें आसा तें कशे भाशेन फुडें वता हाचे विशीं घडये बदल घडपाची गरज आसा. आयचे शुभ वर्तमानान तशेंच आयच्या पयल्या वाचपांतूय आमकां हो संदेश मेळटा. हो बदल जरी तर घडटलो जाल्यार खंय तावन सुरू जाता. हो बदल सुरू जाता जेजू क्रिस्ता सवें. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत, आनी देवाचो पूत कसो तो संवसारांत आयला, तो संवसारांत ज्या दिसाक पावलो त्या दिसाक न्हय, पूण सुरवातेकूच तावन जेजू देवाचो पूत बापा बराबर आसा. संवसाराचेर रचनेक तावन सगलें जें कितें रचलां तें ताचे वरवीं रचलां. हें सांगून बागेवन पावलो कॉलोस्कारांक उलो मारता. जरी तर जेजू क्रिस्त दिसना त्या देवाचो रूपकार, जाल्यार सगलें आमचें जिवितूच ताचो रूपकार जावपाक जाय. आनी ताचो रूपकार जेन्ना आमी जाता तेन्ना जेजू सवें जें नवेंपण आमकां जाय तें स्विकारूंक सोंपें. पूण जेन्ना आमी हो देवाचो रूपकार आमचे सवें पळोवंक सोदिना, हो जेजू ह्या सगल्याची तेंगशी हें मानून घेना, तेन्ना हो बदल घडपाक एकदम अवघड. तर जेजू देवाचो रूपकार कसो आमचो सगल्यांचो मस्तक, आमी आख्खी कूड कशी, वो कुडीचे भाग, हातूंतल्यान भाव भयणीनो आमच्यान समजूंक जाता जेजू सवें जरी तर आमचो अणभव ना, म्हणजे जेजू जो तेंगशी सगल्याची, ताचे सवें आमचो संबंद ना जाल्यार हे खरे आनी बरे बदल हाडूंक जाय, तो बदल आमच्यान हाडूंक जावचो ना. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू वपारींनीच उलयता. आनी हे वपारींनी उलोवपाचें कारण, वो जें कितें जेजून आयज वपार घालून ह्या लोकांक सांगलें तें सांगपाचें कारण म्हणल्यार हे जे फारिजेव आसले, धर्मशास्त्री आसले, ते गुणगुणटाले जेजून कितेंय करीत जाल्यार. जेजू कितें उलयलो तांकां आडकोड जाताली. जेजून कितें केलें, मिलाग्र केली, कोणाक बरो केलो, तांकां आडकोड जाताली. जेजू फाटल्यान जरी तर जायते शीस वेतात, तांकां आडकोड जाताली. जेजूच्यो चुकी काडपाक तांकां कशेंच मेळो नासलें, कित्याक जेजू चुकीक सांपडनासलो. आनी असल्या वेळार जेजूचे शीस कशे भाशेन जियेतात. भोव करून आदल्यो चाली रिती ज्यो आसात
त्यो कशे भाशेन तांणी कुशीन दवरल्यातश्यो दिसतात हाचेर ते नदर घालतात. जुवांवांचे शीस आनी फारिजेवांचे शीस आसा ते भोवन भोवन उपास मागणे करतात ते दिसती पडटात. पूण तुजे शीस अशें करिनात. हें कित्याक? प्रश्न बरो आसा विचारपाचो, पूण प्रश्न विचारता आसतना त्या प्रश्ना फाटल्यान हेतू जो आसा तो चुकीचो. अशेंच जेन्ना आमी कितें स्विकार करपाक जाय, नवेपण जें येता ताका जायते भशेचे प्रश्न आसतात. थोड्यांचे प्रश्न खरे जेन्युइन, ते जाणा जावपाक सोदतात आनी जाणा जाल्या उपरांत तांकां समजणी दिल्या उपरांत ते मानून घेतात. बरो हेतू. थोड्यांचो हेतू फकत बंद करपाक, पाड घालपाक, आडावन दवरपाक. जाल्यार आमी जेन्ना आयज हो नियाळ करता जेजू सोवें आमी स्विकारतल्या काळजाची जातलें समजून घेवंक गरज आमी कितें स्विकारता. आतां ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू नव्यो येयत रावतात. कसलीय वस्त आमी घेतात जाल्यार ती वस्त आमी पयले सुवातेर ताचे बरे भाशेन समजणी घेता. जावं ती नवी कार वो जावं एक नवी फ्रीज, एक नवी टीव्ही वो आमच्या घरान कसलीय एक वस्त जरी तर आमी हाडटा ताची बरे भाशेन आमी तपासणी करता. ताची वॉरंटी कितली आसा, ताची सर्वीस खंय आसा, ताची सर्वीस कितली मेळटली, ताचे पार्ट्स जे आसात रिप्लेस करपाक जाय ते कितले एवेलेबिलिटी ताची आसा, हें सगळें पळयल्या उपरांतूच आमी नवी वस्त घेता. तेच भाशेन आमच्याय जिवितान भाव भयणीनो कितेंय नवें येता जाल्यार आमी ताची बरे भाशेन चवकशी करपाक गरज. ते मागीर जावं आमच्या जिविताच्यो वस्तू वा आमच्या जिविताचे मनीस वा आमचे संबंद वो जें कितें आमी आमचें जिवीत वयर काडपाक जे प्रकल्प हाडटा जावं प्रोजेक्ट्स वो आतांच्या संदर्भान आमच्यान म्हणूंक जाता आतां एलिसांवाची तयारी चलता. जायते जाण मनीस मुखार सरतले. जोण एकल्याची चवकशी केल्या बगर आमी तांकां वोट मारप हें सारकें जावचें ना, फटोवपा सारकें जातलें. देखून जोण एकल्याची चवकशी करून जाल्या उपरांत आमी खऱ्या काळजान स्विकारता, मानून घेता, तांचेरूच आमी मोत मारपाक जाय. नाजाल्यार पयशे आमकां मेळ्ळे देखून, आमचीं कामां जावपाक जाय देखून, आमकां कितें फुकट मेळटा देखून, वा आमकां बेस्ती पोकी आश्वासनां दिल्ल्यान देखून जरी तर आमी कोणाकूय विचून काडटा, वो आमचेर प्रेशर घातलेलो आसा, आमी भिरांतीन आसा, आमचीं घरां मोडटलीं, आमची प्रॉपर्टी वयतली, आमी इलिगल केलां तें सांपडटलें, असल्या कारणाक लागून जरी तर आमी कोणाकूय विचून काडटा जाल्यार आमचें खोटा. तेन्ना जें जेजून म्हणलेलें आसा, नवो कोपो पिंजलो तो पिंजलोच, पयलो जो आसा पोन्नो जो पिंजलेलो आसा ताका आमी कोपो मारता तो आनिकूय व्हडलो जातलो. आदल्याकूय लुकसाण, नव्याकूय लुकसाण. नवो सोरो आनी नवी बुरलीं जरी तर आमी हेंय समजून घेना जाल्यार सोरोय बिबाड जातलो आनी बुरलींय फुटून वयतलीं. तर आमचेंय जिवीत जरी तर आमी समजनासतना कितेंय करता जाल्यार जावपाक शकता. जें कितें सारकें आसा तें स्विकार करिनासतना आमी चुकीचें आसा तें स्विकार करता जाल्यार असली गोत आमची जातली. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो ही कृपा आमकां मागुया. पयले सुवातेर जेजूचें काळीज समजून घेवपाक आनी समजून घेतल्या उपरांत बरें तें स्विकारूंक आनी वायट तें नाकारूंक हे बेठेन आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा मागुया. Kalvaraco jon onon papa Vedicer porot atasata Tuzoc mogaput topetoika Taka ek vorta igor smata Mogal papa Toial notre i pedoni ma
म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र शुभेच्छा दाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा जेजूच्या योजना वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयलीं. तोच योजना आयज बाग्योन ग्रेगोरीचे परबे समयार आमी तुका भेटयता. तातूंत वांटो घेवन आमकां सगल्यांक तुजें बोगसणें आनी सुबान जिवीत मेळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ग्रेगोर तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां दीत दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भल्ल्याच्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपूर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुजे चाकोरनी मारिया तेवदोरा रेस हे आमचे भयणीची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते हेर सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन.
स्विकारतलें काळीज, जें कितें बरें आसा सारकें आसा तें स्विकारूंक आनी जें कितें चुकीचें आसा वायट आसा तें नाकारूंक आमकां बापा लागीं मागुया आनी सगलीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन उतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगलाचे तूं भोव पवित्र संस्कारान, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Cristacia otmia maka povitr kor, Cristace kudi moje taron kor, Cristacia rokta maka dadun skor.
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, जेजू तुजो पूत, आमचो एकलोच गुरू, आनी तोच आमच्या आत्म्याच्या पोसणाक तुवें दिल्लो जिवो उंडो. ताचे कडचें तुजें संपूर्ण सोत शिकूंक आमकां उर्बेन भर, आनी त्या स्वता प्रमाणे माई मोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत फळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घोटाय दी. ह्या आमी मागता बागेवन ग्रेगोरीचे परबे समयार तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सांजे 5:30 वाजता 5वें नोवेन आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. आयज मिसा उपरांत भोव पवित्र संस्काराची भजवण जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीधार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जेजू कालीस तुझे